थिवी स्टेडियम बांदपा खातीर गोंय क्रिकेट असोसिएशनाक दिल्ली जमीन परत घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। एका बिगर सरकारी संस्थेन कोर्टान केस घाल्ल्यान स्टेडियम प्रकल्प फुडें व्हरप असोसिएशनाक जमना। जीसीएन लोकांक विश्वासान घेतल्यार थिये त्याच जाग्यार स्टेडियम बांदूं येता अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा। क्रिकेट ग्राउंड जो आसा पळय तो जीसीएक दिला तो परत घेवप। थिवी वी आर ओनली टेकिंग बॅक द ग्राउंड। वी कॅनॉट नाही ताजेर निर्णय वेगळो इंडिपेंडंट जावंक शकता। ताजेर निर्णय ते कोर्टान आसा मॅटर, थंयचे लोक कोर्टान गेल्ले। वी हॅव टेकन दॅट डिसिजन। वी कॅन कन्सिडर इट अगेन इफ द पीपल वॉन्ट इट, डिपेंडींग ऑन वेरियस पीपल हॅव टू बी टेकन इन कॉन्फिडन्स। आणि मुख्य विशय जो आसा हातून टेकिंग बॅक द ग्राउंड डज नॉट मीन द लँड वील गो बॅक टू द ओनर बिकॉज इट इज अ एक्वायर्ड लँड। इट कॅनॉट बी गिवन बॅक टू द ओनर। ताजो कसो वापर करपाचो, कितें करपाचो हे थंयच्या लोकांक विचारून आमदाराक लोकांक थिवीचो क्रिकेट ग्राउंड इवन इफ द क्रिकेट गोवा क्रिकेट असोसिएशन talks with the local people and get their approval in a design, modified design, because they forest asa, the forest कापपाचे so that is a point we have to take. ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आणि ज्येष्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी प्रुडंट मिडिया खातीर। खेळा मंत्री रमेश दवडकार उलयता ते पळयल्यार लुसोफोनिया गेम्साचें काम सरकारान थारायिल्ल्या प्रमाण चलता अशें दिसना। खेळा संघटना कडच्यान जाय तशी म्हायती येनाशिल्ल्यान संघटनांची ग्रेडिंग प्रक्रिया फुडें वचना। भरीक भर म्हण खेळा मंत्र्यांचें वक्तव्य शॉकात करपाचें। तो म्हणटा लुसोफोनिया गेम्साची टेंडरां काडून जाता म्हणल्यार डिसेंबर वतलो। कांय दिसां फाटीं ताणेंच विधानसभेन उतर दिलां ते प्रमाण सरकार ऑगस्ट म्हणल्यार टेंडरां तडीक लावपाचो आशिल्लो। असोसिएशन जे आसा की ताजी ग्रेडींग आमी विचार केल्लो। खऱ्यांनीच प्रॅक्टिकल कितले असोसिएशन सारकें काम करता त्या संदर्भात सुरवातीक आमी मिटींग घेतली आनी मिटींग घेवन ताजे परफॉर्मन्स जो आसा ताचो एक डाटा ताचेर एक रिपोर्ट तयार करपा संदर्भांत आमी डायरेक्शन दिल्लें। तातूंत आमचे जे आमचे ऑफिसर तांणी काम केल्लें आसा। म्हाका फुडले एक 10-15 दिसांनी आमकां तो एक रिपोर्ट सारको एक्झॅक्ट रिपोर्ट मेळटलो। तें काम तशें खूब आसा की कांय जाण अनेक जाण आमी जो रिकॉर्ड मागतालो तो सारके दिनाशिल्ले। म्हणटकीच त्या संदर्भांत जो कांय एक फॉर्मेट आमी तयार करून दिल्लो आसा त्या अनुसार आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी त्या नंतर आमी थरयतले की स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंटा खातीर खंयचे असोसिएशन सारकें काम करता आनी खंयच्या असोसिएशनाक आमकां सारको सपोर्ट करपाक जाय तें डिसिजन आमी घेतलेलें आसा। गोयच्या खेळा मळार साधन सुविधांच्या उणावा परस सध्या यंत्रणेच्या सुसेगाद कारभाराक लागून चड वाट लागता आसुये। फुडल्या वर्सा जावपा आशिल्ल्या लुसोफोनिया गेम्सांनी बरी कामगिरी दाखयतले आनी मुळाव्यो सुविधा वेळार उब्यो जातल्यो जाल्यार खेळगडे, खेळा संघटना आनी खेळा खात्याच्या अधिकाऱ्यांकय कांय गजाली एकठांय येवन नेटान चालीक लावच्यो पडटल्यो। सुसेगाद कारभार चलचो ना। ऑगस्ट मेरेन टेंडरां काडून कॉन्ट्रॅक्ट तडीक लावपाची डेडलायन स्वता खेळा मंत्र्यान पाळिल्ली जाल्यार सगळ्यांकच बरी सिग्नल वचपाची। आमी पेडेंचो ग्राउंड म्हणलो की फोंडेचो ग्राउंड म्हणलो की इवन फातोर्डा स्टेडियमाचेर सुद्दां बरी फेसिलिटी मेळपाक जाय। त्या दृश्टीन हालींच आमी एक पूर्ण गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर संदर्भांचो कितें स्टेटस आसा ताचो एक रिपोर्ट आमकां मेळिल्लो आसा। आनी दुसरी अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट लुसोफोनिया गेम 2013 घेतली। त्या संदर्भांत की ह्या सगळ्या गोष्टी विचार करून की आमकां लुसोफोनिया गेमीच्या माध्यमांतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून की फुडें आमचे नॅशनल गेम 2014 घेतल्यो ताजी दृश्टीकोन तयार करपाक जाय। म्हणून लुसोफोनिया गेमीचे आमी 2013 आयिल्ल्या कारणान की ज्यो कांय एक 2-3 ग्राउंडाचे आमकां ताजे टेंडरींग जाल्लें आसा त्या फास्ट स्पीड फास्ट्रॅकान आमी वचून की फुडले सप्टेंबर पयलीं की लुसोफोनिया गेमीक लागून इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां सामकें फायनल स्टेजीक येवपा दृश्टीकोन विचार केल्लो आसा। वर्क ऑर्डर फुडले विदीन 15 days बी जातली। बांबोळी टेंडरींग जाता विदीन 1-2 म्हयने जातले की कांय गजाली आमी सुरवात केल्ली आसा
की स्पिडीन वचपाक सोदता आमी त्यामुळे एक लागले जाल्यार डिसेंबर पर्यंत जातलें. परवरेच्यान आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. उत्तर जिल्हा बुद्धिबळ सर्त 14 वर्साच्या चल्यांच्या आनी चलयांच्या गटांत शारदा मंदिर हायस्कूल जिखलें. 19 वर्सां सकयल्या चल्यांच्या आंतरविभागीय सर्तीन SS समिती हायर सेकंडरी जिखली. ही सर्त खेळा खात्यान म्हापशेच्या पेड्या खेळा संकुलान घेतिल्ली. 14 वर्सां पिरायेच्या उत्तर जिल्लो बुद्धिबळ सर्तींत शारदा मंदिर वस्ताद थरलें. चले आनी चलयाच्या गटांत शारदा मंदिराची भुरगीं बेस बरी खेळून जैतिवंत जालीं. राज्य पांवड्यावयल्या सर्तींत शारदा मंदिर दक्षिण जिल्लो पातळीवयल्या जैतिवंता कडेन खेळटली. आंतरविभागीय सर्तींत फोंडेच्या SS समिती हायर सेकंडरीन 19 वर्सां सकयल्या चल्यांच्या गटांत वस्तादपण जोडलें. दिवचलची शांतादुर्गा हायर सेकंडरी उपजैतिवंत थारली. Both the teams will be playing for state level. The winners will be playing for the state level against the winners of interzonal zone 3 and 4. Same way in runners up, they will play against the runners up team at state level of interzonal team 4 and 3. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.